नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पेडणेचो झोनिंग प्लॅन जालो कायमचो रद्द, मंत्री विश्वजीत राणेची व्हडली घोशणा। लोकसभे खातीर 2014 सावन आमची भूमिका ठरिल्ली आसा, तातूंत कांयच बदल ना। वेळ येतकीच प्रत्यक्ष कितें तें घडटलें, उत्पल पर्रीकाराचें म्हत्वाचें विधान। वेळसांवकार काडटात उदका खातीर वळवळे, 24 वरां भितून उदकाचो प्रश्न सुटाव जायना जाल्यार भौशीक बांदकाम कचेरेचेर मोर्चाची शिटकावणी। कुडचड्या कदंबा बस स्टँडार पडल्यात मुताच्यो घाणी, भौशीक टॉयलेटीत पयशे दिवन वचचे परास लोक सर्रास मुततात उक्ताडार। IIT खातीर आतां रिवणांत नवी सुवात, दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान काडली अधिसुचना। फुडली प्रक्रिया करतले शिक्षण खातें, मंत्री फळदेसायाची म्हायती। मोगोचो फुडारी मंत्री सुदीन ढवळीकार पेडणे जमीन झोनिंगाच्या फावरात 1,44,00,000 चौखण मीटर जमिनीचे रुपांतरण नगण्य। आणि आता खबरो विस्तारात। पेडण्यातलो झोनिंग प्लॅन आराखडो रद्द केलो अशी घोषणा नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन केल्या। थळाव्यांक विश्वासात घेवनूच फुडलो कितें तो निर्णय घेतले, ऑर्चर्ड जाग्यातली घरां सेटलमेंट विभागात हाडटले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या। आयज गोंय राज्यान आमी आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान खुबशे असे विशय हांव चर्चेक आयिल्ले आसा। आनी हांव आयज पेडणेचे आमचे सगळे भाव भयण तुमकां सगळ्यांक हांव आश्वासन दिता, आमी ऑलरेडी प्लॅन जो आयजच्या दिसा तो प्लॅन अस्तित्वान ना। आमी ऑलरेडी त्या तरेन फायल मुवमेंट करून तेजे नोटिफिकेशन बी आमी सगळे काडलेले आसा। पूण तुमकां हांव आयज आश्वासन दिता, कित्याक काही असे बी लोक हा की लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता। आयजच्या दिसा परत एकदा एक नवी सुरवात घेवन आयज मोपाचो एअरपोर्ट आयलो। मोपाच्या एअरपोर्टच्या माध्यमांतल्यान पेडणेच्या लोकांचो वेगळ्या तरेचो विकास जावपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा। आयुष्याचे हॉस्पिटल आयले, केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हे 2 प्रकल्प जे आमच्या गोंय राज्यान आयल्या। आयज पेडणे तालुक्यान वेगळ्या तरेचो विकास आनी विकासाची धारा करपाक सरकार फुडें सरल्या। पूण आयज हांव प्रत्येक पेडणेकाराक आनी प्रत्येक आमचे पेडणेचे आमचे भाव भयण आनी सगळी महिला हो प्लॅन आयजच्या दिसा हो अस्तित्वान ना आनी हो अस्तित्व नासल्यान तेजेर आनी चर्चा करपाची गरज ना। हांव एक तुमकां आश्वासनां दिता की प्रत्येकाची घरां की इतल्या वर्सां अडचण नाशिल्ली, कोणीच इतल्या वर्सां लक्ष दिवंक ना की ह्या प्लॅनाचेर आमी लोकांची घरां आमी सेटलमेंट दाखोवपाची गरज आहा। सेटलमेंट आमी दाखोवपाची गरज आहा आनी त्याच बरोबर लोकांची घरां प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा। आनी लोकांक आनी प्रत्येक गरीब मनशाक, प्रत्येक आमची भयण जी थंय रावता, तुमच्या प्रत्येकाचे घर वेगळ्या तरेन प्रोटेक्ट करपाचो सरकाराचो उद्देश आसतलो। हांव एक सांगूंक सोदता तुमकां की पयलींच आमी निर्णय घेतलेलो आसा। आयच्या दिसा शब्द खंयचोय वापरा, अभियन्स वापरा काय स्क्रॅप वापरा, ताका कांय अर्थ ना। पूण आयज हांव शब्द दिता, हेजेर आनी चर्चा फुडें कांय अर्थ ना ते फुडें करून, कित्याक हो प्लॅन म्हाज्या माध्यमांतल्यान तरी, म्हाज्या मनांतल्यान तरी हो प्लॅन हांवें काडून कुशीक दवरलेलो आसा। हो प्लॅन जो आसा पेडणेचो झोनिंग प्लॅन, ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांचो विकास करपाक म्हणून आमी फुडें सरल्या। गोंय राज्यान विकास जावपाची गरज आहा, पूण हो प्लॅन आयजच्या दिसा हांव तुमकां सगळ्यांक शब्द दिवंक सोदता, पेडणेच्या गांवांचे लोकांक, आमचे सगळे भाव भयण, पेडणे मतदारसंघ आनी मांद्रे मतदारसंघाचे खुबशे असे सरपंच पंच म्हाका येवन मेळोन गेले आनी तांचे एकूच हे आशिल्ले की प्रत्येक गोष्ट आमी तांकां सांगलेले आसा की आमी कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां मदीं वयतले आनी कांय हरकत ना। आयच्या दिसा आमचे जे कन्सल्टंट आमी घेतले ते कितें आहा, घाई कांय ना, आमकां कांयच घाईन करपाचें ना। आनी आयच्या दिसा आमी हो जो प्लॅन जो आसा ताका कांय म्हत्व उरना, कारण आमी जेन्ना ऑलरेडी लोकसभे खातीर 2014 सावन आमची भूमिका ठरिल्ली आसा, तीच कायम उरतली। उत्पल पर्रीकारान लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर म्हत्वाचें अशें विधान केलां। उत्पल पर्रीकाराचो कौल मोदीच्या नेतृत्वा वाटेन आसा। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। फाटली सेगीत 10 वर्सां देशात सत्ता भोगपी भाजप आनी खास करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गोंय हांचे एक वेगळेंच आपुलकीचें नातें आसा।
तातूंतल्या तातूंत मनोहर पर्रीकार हांचे आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे भावनीक ऋणानुबंध पुराय देशाक खबर आसात. नरेंद्र मोदी हांचें नांव मनोहर पर्रीकार हांणीच पयले फावट सुचयल्ले. 2014 आनी 19 लोकसभे वेळार मनोहर पर्रीकार हांणी आपले सिंहाचें योगदान दिल्लें. मात 2024 लोकसभे वेळार भाई हयात नात. मात भाईचो पूत उत्पल पर्रीकारान 2024 लोकसभेच्या फाटभुंयेर म्हत्वाचें विधान केलां. 2014 सावन देशा खातीर जें करपाक जाय तें केलां. आतांय आपली भुमिका तीच आसा अशें सांगतना उत्पल पर्रीकारान मोदीच्या नेतृत्वा वटेन स्पश्ट कौल दिला. हांवें पयलींच सांगिल्लें की पणजे खातीर कितें करप तें हांवें केल्लें आसा आनी फुडें करत रावतलो. लोकसभा ते आमी 2014 देशा खातीर कितें करप तें पयलींच्यान करत आसा, तातूंत डिफरन्स ना. पण एक्चुअल मागीर कितें जातलें तें टायम येतकच कळटलें. पण 24 सर तुमचो सहभाग आसतलो ना आसूंकूच जाय न्ही, लोकां मदीं लोकांक मेळप चालूच आसतलें. आनी पण तो हांव क्लियर आसा, 2014 पासून आमी देशा खातीर कितें करूंक जाय तें करत आहे. थँक्यू. उत्पल पर्रीकाराक भाजपान तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान ताणेन पणजे फाटली विधानसभा अपक्ष लढयली. उत्पलान बरेपैकी मतां काडीत पणजे आपली ताकदूय दाखयली. काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान मतां फोडली आनी बाबूश काठार जैतिवंत थारलो. मात आतां लोकसभे खातीर उत्पलाची भुमिका स्पश्ट. उत्पलाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वटेन स्पश्ट कौल. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार. म्हयनो जालो वेळसांवकारांक उदकाचो उणाव जाता. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर थळाव्यांचो फोग काडला. 24 वरां भितर जर उदकाचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार PWD खात्याचेर मोर्चाची तिडकल्ल्या थळाव्यांची शिटकावणी. पावस सोंपलो. आतां गोंयांत उदका खातीर लोकांचे वळवळे सुरू. भर पावसातूय लोक उदका खातीर पादेशीर आसतात. आतां अशीच परिस्थिती कुठ्ठाळे वेळसा वाठारांतल्या लोकांची जाल्या. म्हयनो जालो तांच्या नळाक सारकें उदक येना. अधिकाऱ्या कडेन कित्याक ही उदकाची समस्या सुटावी जायना काय म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न. 24 वरां भितर हो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार वास्कोच्या PWD कार्यालयाचेर धडक दिवपाची थळाव्यांची शिटकावणी. आमकां न्हू एक सरप्रायज दिसला. इतल्या वर्सांनी आमी पंचायतान दिवंक वावर केला, पण आमकां केन्ना वेलसांव जावं येवादान बेले खूंय उदका शॉर्टेज जावंक ना. पूण आतां सडनली थोडो तेंप जालो, इतले लोकांक त्रास जाता आनी लोक न्हू MLA ऑफिसांक वयता आनी आमकां ऑनरेबल MLA जो आमगे अंतनवाज आहा ताणें इतलें एक्शन घेयलां आनी तो सगळे पॉयंटांक घेवन इंजिनियरांक घेवन बयला. आतां मागे एकूच इंजिनियरां कडेन क्वेश्चन, आज ते सगळे ऑफिसर आहाय, तुमकां आज पासून तो फॉल्ट कित्याक मेळटा. आतां आमी तरी एक गाडी तरी बंद पडली, आमी खंयच्या मॅकानिका वयताय दाखयता आनी मॅकानीक सांगता दीस इज द फॉल्ट, आनी आज तरी इंजिनियरांक तर हो फॉल्ट मेळना. इज युजलेस. हांव स्ट्रेट सांगता कित्याक आज हांव चोयता ते भाशेन म्हाका व्हिडिओ आहाय. सगळे कडेन ते वाल ओपन कोताय, चॅक कोताय, पूण आज तांकां रिजल्ट ना सांगपाक की येस दीस इज द फॉल्ट. आमी सांगताय हो फॉल्ट तर आज दिसा भितर आनी शेनवारा भितर तुमी मांडे दिंग आमी आख्या लोकांक घेवन आमी वास्को येतले. थळाव्यांचे शिटकावणे उपरांत कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाज भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्या सयत वेळसाव वाठारांत वचून उदकाची समस्या सोडोवपा खातीर पळोवणी केली. पयले फावट वेळसावच्या लोकांक ही उदकाची समस्या उपरासल्या. कळाव करिनासतना अधिकाऱ्यांनी उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो म्हूण आमदाराचे अधिकाऱ्यांक निर्देश. लास्ट फ्रायडे जेन्ना आमचे वेलसांवचे भाव भयणाची म्हज्या ऑफिसान येयली, लागली आपणाक उदकाक भरपूर प्रॉब्लम जाता आनी तेन्ना साकून हांवें आमचे जेईक पयलो फोन केलो फायंड आवट करपा बाबा हाका कितें प्रॉब्लम. मागीर जेई कडेन डिस्कस करून आमी सायडीर बी गेले. ताचे उपरांत मागीर हांवें एईक फोन केला. आतां जेई सगळे हांगासर आसा हे प्रॉब्लम सॉल्व करपा लागून. जेन्ना मागीर एईकूय सांगलें, एईकूय घेवन आमी भोंवले, तरी आसतना प्रॉब्लम सॉल्व जायना. आतां आमी एईक फोन केलो. प्लस हांव काल आमच्या PWD मिनिस्टर काब्राल सराकूय हांव मेवलो आनी पर्सनली ताणें हांव आसतनाच एक फोन केलो आनी ताणें ताका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिलें वचोन आयच्या आयज वचोन ताका कितें प्रॉब्लम आहा तें सॉल्व कर म्हणून. आनीक आयज पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर सगळे लोकांकूच उदक ना. आतां प्रॉब्लम कितें? आतां प्रॉब्लम सॉल्व करपाक डिपार्टमेंटान सॉल्व करपाक जाय.
हे कॉमन मनशान आमचे हें करपाक शकना. हांव मागता जाता तितले बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपा जाय. आनी म्हाका दिसता आयज आमी हांगा सगळे भोंवन हांव आयज पर्सनली आयज ऑफिसांक देखून हांव वचोन हाज्या ऑफिस डे आहलो म्हगेलो ऑफिस डे देखून हांव वचोन कित्याक हांव जाणा लोकांक इतलो प्रॉब्लम जाला. हांव पर्सनली म्हणल्यार आयज ऑफिस बंद करून आयज हांव हांगासर येयलां आनी हे प्रॉब्लम म्हाका सॉल्व करून घेवपा जाय. आयज हांव ताका घेवन पॉयंट टू पॉयंट म्हाकाय कळपाक जाय. हांव जाणा आमचे कोर्तालीन असोच प्रॉब्लम जातालो. हांव पॉयंट टू पॉयंट वचोन घेवन भोंवन हांव आमचे प्रॉब्लम थोडोसो सॉल्व जाला. फुल्ली न्हू पूण तो लोकल वाटीचो पयलो आतां ते भाशेन प्रॉब्लम जायना. पूण आतां सडनली इतले बरें आमचे वेलसांव कांसावले इतले उदक केन्ना म्हाका केन्ना हेडेक केन्ना जावंक ना फर्स्ट टायम. आनी हे प्रॉब्लम आमकां सॉल्व करपा जाय. हांव मागता जाता तितले बेगीन आमचे जे ऑफिसर आसा तांणी हो प्रॉब्लम सॉल्व करून लोकांचे जाता तितले बेगीन उदक घरान पावपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर वेळसावच्यान शुभम तिळोजी. कुडचड्यार कदंबा बस स्टँडार मुताच्यो घाणी पडल्यात. भौशीक टॉयलेटीत पयशे दिवन वचचे परास लोक सर्रास उक्ताडार मुततात. हे अशें करपी चडशे जाण परप्रांतीय. हाचो त्रास बशीक रावपी प्रवाशांक जावपाक लागला. ह्या अशा प्रकाराचेर आळबंद हाडपाची मागणी आतां जावपाक लागल्या. हांव आसा कुडचड्यार बस स्टँडाचेर आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही ओपन स्पेस जी आसा ती ओपन स्पेस हांगचे जे लोक येतात बस स्टँडार लोक येता या बाजारान लोक येतात ते खंय तरी मुतपाक यूज करता. आनी जे सायडीच्यान जे बसीचे ड्रायव्हर आसात जावं या शॉप ओनर आहा तेंची कंप्लेन आसा की खंय तरी हांगा मुताचो वास मारता. टॉयलेट हांगाच आसा तेकोना आसा खंय तरी पयशे दिवपाक पडटा म्हणून हे जे परप्रांतीय लोक जे आसात म्हणल्यार जे दुसरे स्टेटीचे लोक आसात ते खंय तरी हांगा येतात आनी मुततात. आनी त्या खातीर हांगा सगळे जे परिसर आसा जे लोक हे बस स्टँडार बसतात आनी जे इवन KTCचे लोक आसात ते कंप्लेन करता की हांगा एकदम घाण वास मारता. खंय तरी हे मुतपाचे जे हे आसा लोक येतात मुतपाक तांकां खंय तरी थांबोवपाक जाय आनी जे टॉयलेट आसा तेजी यूज करपाक जाय अशें ते म्हणटा. पूण अशें आमी पळोवंक शकनात. आतां पळयात हो येयला आसा तो म्हाज्या फाटल्यान आतां तो हांगा तुमी पळोवंक शकता दुसरे स्टेटीचो मनीस आसा तो येतलो डायरेक्ट मुततलो आनी वयतलो. पूण खंय तरी प्रशासनान बीन हांगा एक खंय तरी जाळी मारून ही एरिया जी आसा ती खंय तरी बाळकोवन दवरपाची गरज आसा. नाजाल्यार दुसरे जे फॉरेनर्स बी हे बस स्टँडार केन्ना येतात तांकां असलो वास येवची न्हू आनी जे गोवा स्टेटीचें नांव आसा तें खंय तरी घाण जावची न्हू अशें दिसता. सो गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. प्रस्तावित IIT प्रकल्पा खातीर आतां सांग्यार रिवणा नवी सुवात अधिसूचित केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान ह्या विशींची अधिसूचना जारी केली. ह्या विशींची फुडली प्रक्रिया आतां शिक्षण खातें करतली अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. फाटल्या 4 वर्सां सावन गोंयांत IITचो प्रकल्प गाजता. पयली लोलया उपरांत सांग्यार उपरांत सत्तरी आनी आतां परत IIT भोंवन सांग्यार रिवणा पावल्या. रिवणा आतां 11 लाख चौखण मीटर जमीन सरकारान अधिसूचित केल्या. रिवणा 4 सर्वे नंबर मेळून ही 11 लाख चौखण मीटर जमीन आसा. IIT सांग्यारूच जावपाक जाय हे विशयी आपणे वेळोवेळ मागणी केल्ली. आतां रिवणा नवी सुवात अधिसूचित केल्या. फुडली प्रक्रिया शिक्षण खात्यान करपाची अशें थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. IITचे नोटिफिकेशन काडला सावथ गोवा कलेक्टरेटांतल्यान. तर तुमची कितें ओपिनियन आहा? नोटिफिकेशन म्हजे कडेन खबर ना. IIT विशय हो आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पळयता. म्हजी मागणी आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन IIT सांग्यार जावपाक जाय. जमनीचें आयडेंटिफिकेशन जाल्लें आसा आनी हाची फुडलो प्रोसेस आसा. म्हजें काम जालें. हाची फुडलो प्रोसेस आसा तो आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री आनी बाकीचे जाणां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जावं बाकीचे सगळे पळयतले. आनी जी जमीन जी घेतली म्हणटा ती रिवणा अशें म्हणून आयकलां पेपरार. हय रिवणा आमी प्रपोज केल्ली आसा. सो ती रिवणा येतली. गोमंतक TV खातीर सांगेच्यान गौरी सतरकार. पेडणे जमिनीच्या झोनिंग प्लॅन वादाचेर मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान महत्वाचें विधान केलां. पेडणे हो गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो म्हाल. थंय जायते व्हडले प्रकल्प आयल्यात. थंय 1,40,00,000 चौखण मीटर जमिनीचें झोनिंग बदलप ही नगण्य गजाल अशें ढवळीकार म्हणटा. पेडणे जमीन झोनिंगाच्या वादात आता सुदीन ढवळीकरान महत्वाचे वक्तव्य केला. आपल्या स्वताच्या पक्षाचो आमदार जित आरोलकराचे भुमिके कडेन फारकत घेत सुदीन ढवळीकराचे मंत्री विश्वजीत राणेचे भुमिके वटेन भाष्य.
सुदीन म्हणटा पेडण्यासारखिल्या गोयच्या सगळ्यान व्हड म्हालात 1,44,00,000 चौखंड मीटर जमनीचे रूपांतर म्हळ्यार कांयच न्ही. स्पोर्ट्स सिटी थंय आसा, थंय आमचे झोनींग गेमींग झोनींग आसा. त्या नंतर नवी नवी 5 स्टार हॉटेल येतात. फाल्यां सकाळी मांद्रे पेडणे बीन चेंज जायत एनीथींग बिकॉज ऑफ मोबायल एअरपोर्ट. आमी लक्षांत दवरपाचें. आनी 1,40,00,000 म्हाका दिसता पेडणे इज द बिगेस्ट तालुका इन गोवा एज पर माय नॉलेज. म्हाका जी नॉलेज आसा त्या प्रमाणे. आनी कंपेर्ड टू दीस बिगेस्ट तालुका 1,40,00,000 इज निग्लिजिबल. आपल्याच पक्षाच्या आमदाराच्या भुमिके आड सुदिनाचे हे वक्तव्य खूप कितें सांगून वता. ढवळीकार आणि विश्वजीत राणे हे दोगूय राजकीय इश्ट. सुदिनाचो मंत्रिमंडळात आस्पाव करून घेवपाक विश्वजितान दिल्लीत उतर घालिल्ले म्हणून राजकीय विश्लेषक सांगतात. घडये हाकाच लागून ढवळीकारान आपले पक्षाच्या आमदारा आड भूमिका घेत मंत्री विश्वजीत राणेचे भुमिके वटेन ओडले आसूये अशी चर्चा आता सुरू जाल्या. ताजो इंडिव्हिज्युअल इश्यू पेडणेकारा खातीर करतलो, बरोबर, तो करता. पूण ते कितपत सक्सेसफूल जालें कितें जातलें. इवन आतां जें कितें पळय झोनल प्लॅन केला पयलींचे 6 मिटर, आतां कोण तरी म्हाका सांगलें इलेक्ट्रॉनीक सिटी तो रस्तो केला ते 5 मिटराचो. आतां इलेक्ट्रॉनीक सिटी जर 5 मिटराचो रस्तो आनी थंय जर 200 प्लॉट आसा 5-5 हजाराचे, कशें जातलें. आमी तो विचार करपा जाय. येदो व्हडलो मोपा एअरपोर्ट थंय आयला. मोपा एअरपोर्टार जर 5 मिटराचे रस्ते केले कशें जाता. नवे नवे गोश्टी थंय येतल्यो. आतां त्यो जाय की ना हें पेडणेकारांनी ठरवपाचें, हांवें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिवोली मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामावयल्यान आदलो भाजपाचो आमदार दयानंद मांद्रेकार आनी सध्याची भाजपाचे आमदार दिलाला लोबो मदीं बरेच भिंगसळ्ळा. शिवोली मतदारसंघातले बारीक रस्ते रुंद करचे सोडून जे रस्ते पयलीं सावनूच रुंद आसा ताका आनीक कित्याक रुंद करपाक ही आमदार सोदता. ह्या फाटल्यान तिचो कसलो हेत आसा असो प्रश्न मांद्रेकारान विचारलो. फाटलीं कितलींशींच वर्सां कसलीच उदरगतीची कामां जावंक ना म्हणपी आमदारान मतींत घेवपाक जाय की आमदार आसतना ताचो प्रस्ताव हांवें हाडिल्लो. मांद्रेकारान सांगलें, डिलायलाक आपलें काम करूनी आपूण म्हजे पक्ष पातळीचेर काम करीत रावतलो अशें मांद्रेकारान म्हटलें. प्रेझेंट आमदार आसता पळय तेंचें कामूच तें फाटल्यान कांय करूंक ना. ते 1 पॉयंट प्रोग्राम तोच फाटल्यान कांय करूंक ना. आतां नवे आमदार तूं करता आमचे थंय शिवोली तोपडे ब्रिज टू ते जंक्शन रोड आहा पळय ऑलरेडी 5 वर्सां पयलीं 8 वर्सां पयलीं हांवें तो 20 मिटर केल्लो. आतां तो परत आनीक रुंद कित्याक करता समजना. अशें म्हणजे आनी कितकेशेच बारीक रोड आहा ते बारीक म्हाका दिसता ते जावपाची गरज आहा. हो आसा 15 मिटर आसलो पळय तोच आनी 25 मिटर करून फायदो कितें आहा. तेंचो कितें काम म्हटल्यार कितें कशें तें जे कोण हें सांगता पळय तेका इतराप न्हू. बरोबर आहा. आतां प्रेझेंट MLAचें कामूच तें की फाटल्या लोकांनी कांय करूंक ना म्हणून कांय हरकत ना. आनी हे कितें करतले पळय तेय कळटले, सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसतले. आनी शेवटी हें कोणाक तुकाना, सगळ्यांक आसता. पॉलिटिक्स आमी देवाच्या कृपेन कांय करूंक ना म्हटल्यार आमी 20 वर्सां केली, 4 टर्म काडले. आनी 4 टर्म जर ते कांय करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता 4 टर्म म्हाका लोक निवडून दिवचेच नासले. आमी जें कितें काम केलां एज अ मिनिस्टर म्हणून हें शिवोली पुरतेंच मर्यादीत नासतना हें आख्ख्या गोंयभर आहा स्टेटीक लागून. धारगळे भांगराच्या दुकानात चोरयेचो यत्न फसलो. शटराचे कुलूप फोडून 5 चोर खंय दुकानात भितर सरले पूण एके बायलेन दिसतूच पळयल्ल्यान चोरयेचो यत्न फसलो. बेरेस्तारा सुमार रातच्या 2 वरांचेर ही घडणूक घडली. फुडलो तपास पुलीस करतात. आमी हयसर कोण एक कोंबड्याची गाडी येयल्ली म्हणून ती आमच्या फाटल्यान शेजारीन आहा ती कोंबडी व्हरपाक म्हणून येयले. तिणें पळयलें उगडे आहा म्हणून. मागीर तिणें आमच्या पात्रांक मागीर बुशाक फोन केलो, तेणी म्हाका फोन केलो. आमी मागीर हांगा सोंपते 2:30 सुमार येयले आनी पुलीस कंप्लेंट करून इन्व्हेस्टिगेशन मागीर तेंच्यांनी चालू केलें. आतां पर्यंत चालूच आहा तें इन्व्हेस्टिगेशन. म्हाका हेच्या पयलीं खंय जाल्लें म्हणजे 2018 जाल्लें, जुलयान जाल्ली.
तेन्ना म्हाजी चालीच घेतलेली लॉकर म्हाजे कडेन व्हडलो तांकट आसलो आसलो. आतां म्हाजो सगळे लॉकरान आहा ताका लागून म्हाजे भायर कांयच ना. 1 ग्रॅमाचे सगळे भायर आसले ते काय तेंच्यांनी हात लावंक ना. कित्याक कितें केलें तेंच्यांनी म्हटल्यार तुमी सेटर फोडल्या? हय स्वेटराचे आनी सगळे ते आतां ते भायले गेटीचे आनी स्वेटराचे कितें आहा ते लुकसाण जालें ते तेंच्यांनी सगळी वाटलान उडयलें. आनी भितर सगळें सामान हेवटेन तेवटेन करून उडयलां आनी तशें व्हडलें. आता हो बोर्ड जो लायला तो तुम्ही लायल्या? ना तेंच्यांनी चोरी करता आसतना तो लायला हाडला तेन्ना कॅमेराचेर पळयला आमी तेणी तो हाडला आनी तेणी लायला. आपल्याक सेक्युरिटी जाय म्हणून कोणी पळोवंक उपकारना म्हणून. कितले जाण आसा कॅमेरान? कॅमेरान 5 जाण आसलेले. तुमची कितें मागणी आहा म्हणजे अशें? आतां मेन म्हणजे कितें आहा खबर आसा ह्या धारगळीन आतां राती आनीक 2 कडेन चोरयो जाल्यात तेंच्यो. तर सेक्युरिटी पेट्रोलिंग तेंच्यांनी पुलिसांनी दवरपाचें अशी आमची एक इच्छा सगळें. कित्याक हे चोरयो जर वाडत उरले जाल्यार लोकांक बाबड्यांक जाम पडची ना घरा कडेन. पेट्रोलिंग मातशें पुलिसांनी मातशें तेजेर लक्ष दिवपाक जाय. भारताचो भालोफेक खेळगडो नीरज चोप्रा हांचे वर्ल्ड एथलेट ऑफ द इयर 2023 पुरस्कारा खातीर नामांकन जालां. संवसारांतल्या 11 खेळगड्यां मदल्यान तांची निवड जालेली आसा. संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाक सरकारान बेगोबेग मान्यताय दिवची म्हणून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आसा. शेतकऱ्यान प्रकल्पाक मान्यताय दिली जाल्यार फुडल्या वर्सा कारखानो सुरू जावपाक शकता म्हणून ऊसकारांक आशा आसा. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा सरकार इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दितले. सरकारान संजीवनी साखर कारखान्यात बेगोबेग इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दिवची म्हूण ऊसकारांची मागणी. जर इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दिली जाल्यार फुडल्या वर्सा कारखानो सुरू जावपाक शकता म्हूण ऊसकारांक आशा. आमी आमच्या शेतकार भावांक सांगता आज ना फाल्यां सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की बाबा आमकां उसा गोंया मार्केट म्हणजे एक ऊस घेवपी ती इथेनॉल फॅक्टरी जावं शुगर फॅक्टरी जावं ना गोडाची फॅक्टरी जावं पूण आमकां उसाला मार्केट जाय आनी तें मार्केट सरकार अवेलेबल करून दितलो. आज ना फाल्यां आमी हांगा ऊस रोयतले परत एक ना ही आमकां सामकी हें आसा हे मनांतल्यान हें आसा. तेन्ना सरकारा म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की जात तितले बेगीन तेणें हो प्रोसेस कंप्लीट करून आमकां शेतकाराक एक वाट दाखोवची नव्यान ऊस रोवपा आनी जेणे करून परत आमी जे पयलीं कशें ऊस रोवन सुके आसताले तशें आमकां सुकी रावपाक आनी मार्ग दाखोवचो. आमकां सीएमान सांगलें तुमी तुमच्या हेका सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा मेळ्ळा आमचो आमदार जो त्या भागांत चड ऊस आसा आनी तेजे फुड्यान तुमची सगळी समस्या मांडात तो आपणा फुड्यान उलयतलो आनी तो फुडाकार घेवन तेजें हें करून ताका तुमी एप्रोच तेकाच जाय आनी थंयच्यान आपणाक मॅसेज येयना कितें म्हणटी तुमकां कोण मेळ्ळा कितें तें सगळें आमी आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा मेळोन तेणें आमच्या सीएमा फुड्यान व्हरून त्या मनशाक व्हेला आनी तेणी इंट्रस्ट दाखयला फॅक्टरी हांगा चलोवपाची आनी ती बेगीन आमकां चलोवपाक तेणी इंट्रस्ट दाखयला म्हणटा ताका आमी प्रोत्साहन दिवन ती बेगीन करपाची ह्या खातीर आनी लोकांक आमी एक मॅसेज दीत म्हणली स्ट्रायक जातरी की आमी तुमकां कळयता कितें फुडें कितें जालां आनी ताका लागून आज आमी पत्रकार परिशद घेता आनी आमकां आशा आसा सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हो आमचें हें फुडें व्हरतलो आनी निश्चितच हांगा इथेनॉल प्लांट अशें कांय खंयच्याय रुपान साखर इथेनॉल प्लांट करपी एक प्लांट उब जातलो आनी शेतकऱ्याक पर्याय मेळटलो. आमी आतां सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा फुड्यान 2 फावटी केले दोनी फावट्यांनी आमच्या हेमा फुड्यान व्हेले त्या मनशा बरोबर आनी प्रोसेस हो चालू आसा. तेन्ना आमकां एक खूब दिसलो आतां आमचो मंत्री तितून पडला आमचो आमदार पडला त्या भागांतलो आनी चड शेतकार त्या भागांत आसा म्हणटा आतां आमकां आशा आसा की ही फॅक्टरी जावपाची. मजगती शेतकार सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाकूय मेळ्ळे. मंत्री फळदेसाय म्हणटा सरकार इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दितले. उत्पादक तांचे जे कमिटी आसात आणि बाकीचे शेतकरी आयज सांग्यार तांणी म्हजी भेट घेतली कारण तांणी एक कारखानो जो आमी इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ऊसाचे केन शुगर तातूंत ज्यूस काडून इथेनॉलाक प्रकल्प घालपाचे ह्या खातीर तांणी एक नांव सुचयिल्लें आनी तो तयार आसा. आमचे सरकारचे मॉडेलिटीज कितें जाता ते पळोवन पीपीपी तत्वाचेर हो कारखानो चलोवपाचो आनी सरकार तांकां प्रोत्साहन दितलें अशा प्रकारचे म्हाका आतां ते पीपीपी मोडाचेर त्या डिपार्टमेंटांतल्यान घेवपा खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसात. सो आतां तांणी सांगलें आसा की कारखानदारान आपूण संजीवनी साखर कारखान्याच्या प्रॉपर्टीन भितर हो घालपाचो प्रस्ताव दवरिल्लो आसा
आनी सरकार चड करून तो मान्य करतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दूधसागर पर्यटन हंगामाक बेरेस्तारच्यान सुरवात जाली. थळावा आमदार गणेश गांवकाराच्या हस्तुकिताचें उक्तावण जालें. नितळसाण दवरतना पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी घेवपाचें आवाहन ह्या वेळार गणेश गांवकारान टूर ऑपरेटर्सांक केलें. ब्रेस्तार सावन दूधसागर पर्यटन हंगामाक सुरवात जाली. दूधसागर घसघशाचेर येवपी पर्यटकांची सुरक्षा सामकी गरजेची. पर्यटकांक लागूनच तुमचो धंदो चालू आसा, तेन्ना तुमची आनी तांच्याय सुरक्षेची जतनाय घेयात अशें आवाहन करतना आमदार गणेश गांवकारान टूर ऑपरेटरांक सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या. शिस्त पाळूनच तुमकां धंदो करचो पडटलो अशें ताचें म्हणणें. बाकीचे कितें पळय सिस्टम आसा ते सिस्टमीक लागून तुमकां केन्नाय समज खंयच्या सिस्टमीची अडचण जाली जाल्यार ती म्हाका सांगा. हांव फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन वचून जावं मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ते सगळी सॉल्व करून घेतले. पूण एक लक्षात दवरा, सेफ्टी गेस्टाची सामकी इम्पॉर्टंट आसा. सामकी तकलेन धरपा जाय. जो मनीस कोण पळय गाडी चलयता आनी कोण घेवन वयता तेणी चिंतपा जाय की हो जो येयल्लो आसा मनीस तो देवाचे रुपान आपल्या कडेन येयल्लो आसा, तेच्यामुळे हे सगळें वेवस्थीत चलता. आनी बाकीची गाडी बी कशा कशी चलयली, फास्ट गेलो परत येयलो, फॉरेस्टाक हांव क्लियर सांगून दवरितलो, पयलींच सांगता. डिसिप्लीन मोडून गेल्लो कोणूय मनीस जर आसत जाल्यार मागीर तो अशोक बाब आसूं नाल्यार तो मागीर आमगेलो बेनी आसूं, तो कमिटी मेंबर आसूं, डिसिप्लीन मोडून कोणीच गेल्लो आसूं जायना. डिसिप्लीन मेंटेन करून सगळ्यांनी बरे भाशेन टूर ऑपरेटर जी पळय सर्कीट आसा ती बरे भाशेन चलोवपाक आनी ती सक्सेसफूल करपाक आनी हो धंदो बरे भाशेन टिकोवन दवरपाक फुडल्या 50 वर्सांक अशा पद्दतीचे आमी दुधसागराचें हें वातावरण जें पळय आसा न्ही तें देवाच्या आशिर्वादान दवरुया आनी बरे भाशेन सगळ्यांनी हो धंदो करपा लागून कॉपरेशन करचें अशी म्हजी विनंती आसा. दूधसागर न्हय ते बाजारा मेरेनचो वाठार निवळ दवरपाचें आवाहनूय आमदार गणेश गांवकारान पंचायतीक केलें. प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. म्हणजे पंच मेंबर जावं तो एसोसिएशनाचो मेंबर जावं तो जीप चलोवपी ड्रायव्हर जावं ओनर जावं की त्या गेस्टाक आमी रिस्पेक्टेड सारकी जर बरे भाशेन जर वागयलें जाय जाल्यार म्हाका दिसता हें बरे भाशेन चलतलें. एक लक्षांत दवरा सांगता हांव, सगळ्यो गोश्टी स्ट्रीमलायन जावपाक जाय. म्हणून मातशे डिले जातले कितें करपाक, बाकीचे सगळ्यो गजाली करपाक. थोडेशें हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी मागला की तुमची थोडेशे जीपीची प्रायसूय वाडोवपाक जाय म्हणून, की आतां जे कितें 500 रुपया घेता तितून भितर थोडीशी वाड कर. गरज पडली जाल्यार इवन ते GSTचो मी अमावंट आसा तो सुद्दां आमकां कलेक्शन करचो पडटलो. दुसरी गोश्ट कशी आसा ते जॅकेट बी पळय जी दिता ती पंचायत ती जॅकेटां अशी इंटरनॅशनल लेवलाची ज्या पद्दतीन आमी परत ती सॅनिटायज करून दिवपाक जाय त्या गेस्टाक अशी थोडीशी सिस्टम सगळी इंट्रोड्यूस करची पडटली. पूण म्हाजे मनांतल्यान कशें आसा की तुमकां बरो धंदो जावपाक जाय आनी बरे पद्दतीन तुमी तो हो कंप्लीट सीजन जो पळय आसा तो सगळ्याक बरो सीजन वचपाक जाय. जोडीचो प्रश्न जालो पूण म्हजी सगळ्यांक विनंती आसा सगळ्या कोणाक ड्रायव्हर लोकांक बी हांकां थोडे आमी थोडीशी ट्रेनिंग दितले. बाकीची शिस्त लागपा लागून आमी GTDC मार्फतूय थोडेशे प्रयत्न केल्ले आसा. आज तुम पहली बार दूधसागर वाटरफॉल देखने आए या पहले भी आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग आए. कल हम लोग आकर गए इधर. कल ओपनिंग नहीं था, आज ओपनिंग हुआ. फिर हमको ऑफिस स्टाफ ने काफी कोऑपरेट किया, हमको नंबर शेयर किया. कल नाइट को हमको कॉल किया कि कल ओपन है और आप लोग स्पेशल आएंगे. हम लोगों ने हमारा फ्लाइट एक दिन डिले किया और हम लोग स्पेशली इसीलिए आए. हम राजस्थान जयपुर से चेयरपर्सन सर ने आज वहाँ पर भी वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा सर. थँक यू व्हेरी मच. आज तुम्ही पळयता की आज जग प्रसिद्ध असलेल्या दूधसागर वॉटरफॉलाचे आज रितसर उद्घाटन जाता आणि उद्घाटन आमचो आमदार गणेश गांवकार यांच्या हस्ते सुरू आसा आणि आज तेची निवारण जाता. आज उद्घाटनाचे पूर्ण दिशा आयच्यान दूधसागर वॉटरफॉल हो सुरू कायदेशीर रितसर सुरू. आमी आसा कुळ्या गांवांत हो जग प्रसिद्ध असो वॉटरफॉल जो संपूर्ण फेमस आसा तो आयच्यान सुरवात जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.